क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, फ्रांसाच्या क्रांती वेळार प्रसिद्ध जाल्लो 18व्या आनी 19व्या शतमानांत फ्रांस असो राय जावन आसलो नेपोलियन एका संदर्भार कार्डिनल कॉन्साल्वी म्हणल्याक एक उतर अशें म्हणालो, हांव तुमची पवी सभा नाश करतलो. ताका कार्डिनल कॉन्साल्वी म्हणा लागलो, तें तुजे वरी जावचें ना. ताका ताणें जाप दिली, म्हजी पदवी म्हजो अधिकार कितलो म्हूण तूं नेणाय, तुजी पवी सभा हांव देसवाडकन सोडतलो. ताका कार्डिनल कॉन्साल्वी म्हणा लागलो, तें खंडीत जावन तुका सादी जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार आमी कितलेशा तेंपात हांव न्हू पवी सभे भितर आसले ते नाश करूंक पळयते हांव आसा, पूण आमचे वरवीं तें जावंक ना आनी तें कोणायकी तें नाश करूंक जावचें ना, पवी सभा नाश करूंक जावची ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, फाटल्या 2025 वर्सांनी पवी सभेचेर कितलेशे कंटक आयल्यांत. विरोधपण, बेस्टावणी, दोगदवणी, वांटे फांटे, सुखीदाड, स्कांदलां उपसाल्यांत. आंतरीक झगडें, मनाभेद, राग काडूंक, फारीकपण घेवंक आमच्यांनीच पवी सभे भितर आसल्यांनीच आनी आमीच प्रयत्न केल्या तरी पवी सभेक कोणा वरवीं हालोवंक जावंक ना. कारण कितें जावंक पुरो? कारण इतलेंच की पवी सभा ती केदाळ सुरू जाल्ली म्हणलें आमी पळयचय. पवी सभा सुरू जाली पेंतेकोस्ताच्या दिसा, पवित्र आत्मा कार्मरियेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवल्या दिसा. पवी सभा चलता पवित्र आत्म्याच्या बळान शिवाय म्हज्या, तुज्या आनी कोणायच्या सक्तेन न्हय. व्हड व्हड मानेस्त, प्रभावीत मुखेली, पापसाहेब, नवार्दीक पापसाहेब, नवार्दीक बिस्प, नवार्दीक तत्वशास्त्री, नवार्दीक देवशास्त्री, सुदारक आनी सांत ह्या पवी सभेंत उब जाल्या तरी पवी सभा तसल्या कोणा वरवीं कोणाच्याय प्रभावाक वा सक्तेक वळख जाल्ली ना. बगार पवी सभा अजून 2025 वर्सां पर्यंत चलता जाल्यार ती त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान 2025 वर्सां आदीं शतकां गटल्यान मनीस राखून रावलेलो बरवसो खरो जालो. बाळका जेजूच्या येण्या मुखांतर देवान मनशा कुळाक दिली सोडवण आनी बसावणी ती संपूर्ण जाली. त्याच सोडवणदारान सर्गींच्या राजाची बसावणी करून आमकां हर एकल्याक आनी एक बरवसो दिला आनी ह्या बरवशाक आमी राखून आसा. सांजो आमच्या वांजेलांत आमी वाचता, तुमी कळवळचें सोड सोडिसय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात, नातिली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंत सांगतो. हांव आतां वचोन तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमीय आसच्याक हांव फाटीं येवन हांव तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. आनी हो जावन आसा जेजून आमकां दिलो बरवसो. आनी हो बरवसो तो संपूर्ण जावच्याक, तो खरो जावच्याक आमी सगळीं राखून आसा. ह्या बरवशान आमी जियेवन आसा. हो बरवसो संपूर्ण जायसर स्वाम्यान आमकां दिल्लो आदेश आमी पाळूंक आसा. आनी तो आदेश आयच्या सुवातेंत आमी आयकलो. जिवन जेजू सर्गार सोडून वता आसतना ताच्या 11 जाणां आपोस्तलांक सांगता हाडन. तो म्हणा लागलो, वसा तुमी सगळ्या संवसारार आनी म्हजी शुभ वार्ता परगट करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. हांवें तुमकां शिकयलें तांकां पाळूंक शिकया आनी हांव तुमच्या सांगाता आसतलो संवसाराची आखेर पर्यंत. आनी संवसाराच्या आखेर पर्यंत आपूण आमचे समय आसतलो म्हणून जेजून दिली खात्री सोम्यान ती सदांच पाळल्या. आनी ह्या खातीर पवित्र आत्म्याचो मोठो आदार आम्हा समेस्तांक आनी ह्या पवित्र सभेक ताणें दिला. त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरपूर बरवशान वाडोवंक आमकां आज ह्या फेस्ताचो संदेश येता. ह्या 2025व्या जुबलेवा वर्साक बरवशाची यात्रिका म्हणलो ध्येयवाक आमी जियेवन आसा. तर हो बरवसो म्हळ्यार कितें? साद्या भाशेन आमी बरवसो कितें म्हूण सांगचें तर आमकां मुखार लाभतेलें म्हूण बसायलां तें आमकां लाभतेलें म्हणल्यार संतोशान आनी अत्रेगान आमी राखून रावचें. वा आनी कितें सोंप्या तरान म्हणचें जाल्यार मुखार आमकां मेळोंक आसचें बरें आपणावच्या खातीर
आणि त्या आमच्या प्रयत्नांत आतांच्या काळाचे कश्ट सोंसणिकायेन तिरासाणेन आमी सोंसचे आनी आमचें जिवीत जियोवचें. दृश्टांताक सांगचें जाल्यार एक वाडोवन आयलो खेळगाडी ताका मेळोंक आसच्या इनामा खातीर, ताका मेळोंक आसच्या पदका खातीर, पुरस्कारा खातीर तो कितलो सॅक्रिफायस आनी त्याग करता, ताचो संतोष त्याग करता, ताची न्हीद त्याग करता, ताचें सामाजीक कार्य त्याग करता, ताचें खाण जेवण नियंत्रणार हाडटा आनी हे सगळें त्याग करता. कित्याक ताका एक भरवोसो आसा, एक दीस हांव तें उत्तीम पदक, उत्तीम पुरस्कार हांव जोडूंक पावतलो म्हणून. आमचेच विशयान सांगचें जाल्यार आमची वडील आराधना वेळा फादर विल्फ्रेडान सांगलें अपुरबायेचें उतर. आमची आवय बापूय तांच्या भुरग्यां खातीर कितलो सॅक्रिफायस त्याग करतात आनी कित्या खातीर तांकां एक भरवोसो आसा तांच्या भुरग्यांतय. तांची भुरगीं वाडा जाय, तांच्या भुरग्यांनी शिका जाय, तांच्या भुरग्यांनी बरो फुडार आपणाय जाय आनी तातूंत इल्लोसो आपणाकी तांणी पळय जाय म्हणलें एक चिंता दवर न्हू. कितलो सॅक्रिफायस त्याग आवय बापूय तांच्या भुरग्यां खातीर करतात. तो एक संवसारी बरवोसो आमकां आसा. बरवोशा शिवाय आमकां कोणायकी जियोंक जायना. आमकां मुखार बरें आसतलें, मुखार बरें मेळटलें म्हळ्यार बरवशान मात्र आमी जियोंक जाता आनी आमी जियेता. आयचें दुसरें मासाप सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें आनी हातूंत आयच्या दिसाचो संदेश आटापून आसा. आनी हातूंत आमी वाचलें आयकलें, देव बरवशाचें मूळ, तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्थ उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोशान आनी समाधानान भरूं अशें पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तुमचो बरवोसो भरपूर वाडो. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमचो बरवोसो भरपूर वाडो. हो जावन आसा ह्या वर्सा ह्या बाळका जेजूच्या पवित्र तळाच्या वार्षिक पुणशताच्या वार्षिक फेस्ताचो संदेश. आमचें जिवीत कश्टांचें जाताना, समस्ये सोडोवन येताना आमच्या बरवशांत आमी दंडलची साध्यता आसा. ही साध्यता मुखार पळोवन सांत पावलो दैत्यूंची उतरां ताच्या पत्रांत बरयता, त्या रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत. आमच्या कश्टां कांतांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट आनवरां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासाण पारखूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरवशाचें मूळ जाता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवोसो आमकां निराशी करिना. असलो बरवोसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आमचो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. आनी हेंच उतर बरवोसो आमकां निराशी करिना म्हणली सांत पावलाचीं उतरां ह्या जुबले वर्साक पापसाहेबान घेवन बरवोसो आमकां निराशी करिना आनी आमी बरवोशेची यात्रिका म्हणलो ध्येय ह्या वर्साक आमकां दिला. पद्म्यासोल्ल्याचेर एक नदर हांव तुमची नदर व्हरतां. पद्म्यासोल्ल्यांत देवान इस्रायल लोकांक एक बसावणी केली आनी इस्रायल लोकांक एक बरवोसो आसलो आनी ती बसावणी जावन आसा इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव बसायल्ल्या गांवाक तुमकां व्हरून पावयतलो, दूद आनी मोव वालच्या गांवाक पावयतलो. आनी हो बरवोसो खरो करच्याक देवान ताच्या महत् कार्या मुखांत्र तांकां त्या तांबड्या दर्यांतल्यान उतरावन त्या बसायल्या गांवच्या वाटेक तांकां लागयलें. त्या वाटेर तांकां जायते कश्टान वरां मेळ्ळे. पूण आसल्या वेळार तांची सोंसणिकाय देवान पार केली. ते तांच्या सोंसणिकायेंत तिरासाणेन रावोंक ते सोलवाले. आनी देखून आमी पळयता जे कोण इजिप्तांतल्यान भायर सरले ते कोणूच त्या बसायल्या गांवाक पावोंक नात. बगार तांची भुरगीं तांची संतत बसायल्या गांवाक पावले. नव्या सोल्ल्याक येता आसतना जेजून आमकां नवो बरवोसो दिला. मुखार येवंक आसच्या संकश्टा विशांती ताणें सत्राय दिल्या. हे संकश्ट धैर्यान फूड करून आमचो बरवोसो खरो जायसो करूंक पवित्र आत्म्याचो आदारी ताणें बसायला. देखून जुवांच्या सुवातेंत आमी वाचता आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण तुमकां त्यो वावोवंक आतां थांक ना. स्वताचो पवित्र आत्मो येताना तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पायतलो. आमचे बोवारी घडचीं घडितां आनी अनाहुतां, राष्ट्रां मदलीं झुजां, प्राकृतीक विकोपां असलीं सगळीं आमच्या बरवशा विशीं खावजेनी उसारतात, उपजायतात. असल्या वेळी पवित्र आत्मोच आमच्या आदाराक येता. देखून परत सांत पावल रोमाकारांक बरोवन म्हणटा आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कशें आनी कितें मागचें म्हूण तें आमी नेणाव जाल्ल्यान
उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोसू आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता देखून पवित्र आत्मो आमच्या हर एका चालार वलानांत आमच्या कश्टाकांतांत तो आसा तो आमकां आदार दिता आनी आमचो बरोसो जियोंक तो आमकां आदार दिता बाळका जेजूच्या ह्या फेस्ताचो आमच्या जिविताक संदेश जावन आमच्या बरोवशाचो बळादीक पाठिंबो जावन आसच्या पवित्र आत्म्याचो आदार आनी सकत आमी मानून घेजे जिवितांत आमी फुड करच्या कश्टांक पिडा सोलवणी काम नासतना बेकार आसच्या आमच्या सांद्यांनी फातयेल्या मनशांनी विश्वासघात करचो चिंतलेलीं कामां पंथाक पावनांतली निराशा आमी भोगची हेरां तावन जावं पुरो आमच्या भुरग्यां थावन आमच्या वडिलां थावन आमी मोग केल्ल्यां थावन आमी अपेक्षिल्लो प्रतिफळ लाभनासतना मेलची बेजाराई हें सगळें आमकां आसल्या बरोवशा थावन विचलीत करिना जावं देवाचेर आमची पातयेनी आमी सोडोवया देवाचेर अखंड पातयेनी आमी दवरया पवित्र आत्म्याची सकत आमकां आपल्या गोपांत वेंगून दवरून दी म्हण आमी मागया बाळूक जेजू आमकां आपल्या खुरपेंत भरून आमी पातयेवन आयल्या बरोवशान वाडोवन येवन एक दीस तो बरोवसो खरो जातलो एक दीस जेजून आमकां बसयलो तो गांव आमकां मेळटलो एक दीस त्या शेवटाक आमी सर्व पावतले म्हळ्यार दृढ पातयेन बरोवशाचे यात्रीक जावन आमच्या जिवितांत आमचे संवसारी पैन आमी फुडें व्हरया आमेन. Thank you for watching. Now please share this video to your close friend, subscribe to our channel and get every update instantly.